राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा। कोपरवाडा कुर्टी वाठारांत रस्त्या कुशीक चलत वचपी मंगलदास सत्तरकार हे 46 वर्साच्या दादल्याक गाडयेन धपको दिलो। ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। मजगती वाडी तळावली वाठारांत 30 वर्साच्या चलयेक रस्त्या कुशीक चलत वतना गाडयेन धपको दिवन पळ काडिल्लो, पूण थळाव्यांचे शिटूकसाणेन ड्रायव्हराक धरून पुलिसांच्या ताब्यात दिला। पळयत पुरे बातमी। आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा, जे जाग्यार हिट अँड रन केस ज्यो आसा त्यो 2 घडलेले आसा। एक रायत कुटीचो मंगलदास हांगा कापरवाड्यार थंय ताका कोण तरी गाडी धक्को मारलो आनी गाडी पळोवन गेल्ली आसा। आनी राती वाडी तळावलीची एकटी चेडवाक एक गाडयेन धक्को मारलो आनी ती गेल्ली आसली। कारण लोकांनी मागीर ते गाडयेचो फाटलाग करून वाडी तळावलीची एका धरलो लोकांनी पुलिसाची स्वाधीन केला। तेजे आतां सद्या इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा आनी पुलीस ताका ताब्यात घेतलेलो आसा। आनी दुसरो कोपरवाड्यार जो एक्सिडेंट जाला मंगलदास सत्तरकर एका बरोच माल लागले आसा आनी तो सद्या जीएमसीन उपचार घेता आनी त्याचो तपास सद्या फोंडा पुलिसा कडल्यान चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे।